प्रितीच्या इश्टानो, कालच्या दिसा आमी प्राचीत कालांत भितर सरला आनी ह्या प्राचीत कालांत आमकां 3 वस्तू आमच्या जिवितांत पालूंक दर एकल्याक एक आपोवणें दिला. आनी हे 3 वस्तू कितें? पयले सुवातेर मागणें, उपास आनी दान. प्रेयर, फास्टींग आनी आर्म्स गिवींग. आनी ह्या 3 वस्तूचेर आमी कालच्या दिसा नियाळ केला. मागणें करून आमी जेजूशी पोत्तून येवंक पावतलीं. उपास करून आमी आमचें पातकी जिवीत वळखूंक पावतलीं. आनी दुसऱ्याक दान दिवन आमी सेवेची मनशां जावंक पावतलीं. आनी ही 3 वस्तू आमी कोत्ता. पूण जेजू आमकां वॉर्निंग दिता. ही 3 वस्तू आमी भावार्थान कोत्ता. इट इज गूड, परहॅप्स वेरी गूड. पूण दुसऱ्यांक दाखोवंक कोचें न्हय, पूण आमच्याच आत्मीक बरेपणांक कोचें. आनी आयज कुरपेच्या नोवेनाचो 3रो दीस. आनी आयची वाचपां आमकां कोलीत कोत्ता की आख्खो संवसार देवाचे कुरपेन भरलेलो आसा. हो आख्खो संवसार देवाचे कुरपेन भरलेलो आसा. आनी आमी क्रिस्तांव लोकांक, आमकां सगल्यांक देवाची कुरपा दर दीस देव आमकां फावो कोत्ता. आनी हीच कुरपा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक फावो. आमी बरें जिवीत जियोंक फावो. आनी आयचे पयल्या वाचपांत देव मोइजेसा वरवीं आपल्या पोरचेक तो उलो मारता आनी म्हणटा, हांव तुमच्या मुखार 2 वस्तू दवरता, आशिर्वाद आनी शिराप. आनी जरी तुमी आशिर्वाद विचून काडले जाल्यार तुमच्या जिवितान सदांच खुशालकाय येतली. जरी तो तुमी आशिर्वाद विचून काडले जाल्यार तुमचें जिवीत बरें जातलें. आनी तुमी शिराप विचून काडले जाल्यार तुमच्या जिवितान सदांच वायट जातलें. तो मोजेस देवाचे पोरचे मुखार जिवीत आनी मरण दवरता. तर आमी कितें विचून काडटा काय? आमी आशिर्वादाची मनशां जावंक सोदता ओ वायट जिवीत जियोंक सोदता? आमी बरें जिवीत केन्ना जियोंक पावतलीं? जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना, देवाची आज्ञा आमी आमच्याच जिवितान पाळटा तेन्ना, आनी जेजूक चिंतून रावता तेन्ना आमी बरें जिवीत, नवें जिवीत जियोंक पावतलीं. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एक म्हत्वाची शिकवण आमकां दिता. कोणाक जेजूचो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार तांणी आपलो जीव होगडावंक तयार आसूंक जाय. कित्याक आपलें जिवीत होगडायता तो आपलें जिवीत सांबाळटलो. आनी कोण आपलें जिवीत सांबाळटा तो आपलें जिवीत होगडायतलो. आनी निमाणें तो म्हणटा, आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो इबाड करीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? ही उतरां सान इनास दी लोयोलान सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलेलीं. आनी हीच उतरां आयकून सान फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. संवसारी वस्तूक तो पयलो जागो दितालो आनी देवाक निमाणो. आनी हीच उतरां ताणें देवाक पयलो जागो दिलो आनी जेजूचो पाटलाव करूंक तो पावलो. तर आयज आमी जेजूचो पाटलाव कसो करूंक जाता काय? पाप साहेब फ्रांसीस कांय उपाय आमच्या मुखार तो दवरता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, काकुतीची मनशां जावंक, काकुतीची एपोस्टल्स जावंक, टू बी द पीपल ऑफ मर्सी, दुसऱ्यांक काकलूत दाखोवंक. दुसऱ्या सुवातेर तो म्हणटा, आमच्या क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक, उतरांनी आनी बऱ्या कोन्यांनी. टू प्रोक्लेम द गॉस्पल टू अदर्स थ्रू आवर वर्ड्स एंड इन आवर डीड्स. तिसऱ्या सुवातेर आमी सगलीं जेजूची सीस कशें दुसऱ्यांक दया, काकलूत, मोग आनी सेवा करूंक गरजेचें.
चवथे, जायत्या जाणांच्या जिवितांत त्रास, कोश्ट आनी दूख आसता. आमी खरी क्रिस्तांव कशी तांच्याच जिवितांत आमी बोरवासो दिवंक फावो. आनी निमाणे आमच्याय जिवितांत जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना देव आमची तपासणी कोत्ता. तर आमी आमचो भावात दर दिसा थीर करूंक फावो. तोपिरीच्या भाव आनी भयणांनो, आयज ह्याच उपायाचेर आमी नदर मारुया. त्या पोरमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक ह्या प्राचीत काळांत प्रयत्न करुया. आनी देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया. आमेन.